सगळ्यांक नमस्कार. आज एक स्पेशल रेसिपी घेऊन आयले हांव. कसं स्पेशल आबा तें म्हणल्यार उब्बटी पळयाची. उब्बटी तितली स्पेशालिटी कसं जालें म्हण पळयाची तुमी. वेट अँड वॉच पळय. आतां हांव एक आयदनांत एक 2-3 चमचे बॉम्बे रूल आमकाण घेतला आनी ताका एक चूर मीठ घाला. चूर म्हळ्यार बरी चूरू. आनी ताका मात एक 1.5 कप बरी गंवां पीठ घालतस. ही उब्बटी रूच मात्र न्ही तितले हेल्दी, पण हांव भायली पिठा गंवां पिठान करतस. तुमकां जावका जाल्यार मैदान कोरयेत, बट हे गंवां पिठाक भारी लायक जाता. गंवां पीठ पावता ताका मैदा गती ना. फस्ट हे गंवां पीठ हांव घालेलें चूर मिठा पिठी आनी आमी ते रुलाम घाललस पळय ते लायक करून मिक्स करून घेता. आतां ताका वॉर्म उदक म्हळ्यार बेप उदक म्हणटाचे आमी, लायट हुंसाण आशिल्लें उदक घालून काल्लोन घेवया. सॉफ्ट करून काल्लो का चपाती पिठा पशी सॉफ्ट जावका. थोडे थोडे उदक घालून काल्लोय आमी. एक कपांत उदक रोखत नाका. थोडे थोडे वॉर्म उदक घालून लायक करून सॉफ्ट करून काल्लोन घेवचें पळयात. सॉफ्ट जालें पीठ. आतां हांव हाका एक 3-4 चमचे नारलेलें तेल घालता. आमी सादारण चणा दाळी उब्बट करतना ताका नारलेलें तेल घालून दवर. नारलेलें तेल म्हूण न्ही कसलें एक तेल आमी खंयची यूज करताची तें तेल घालून आमी लास्ट दवरताची. तशीच हांगाय गंवां पिठान मोवाळ पीठ घालोचें आनी 3-4 चमचे नारलेलें तेल घालून दवरचें पळय. आतां म्हणल्यार सरप्रायज पळयाची उब्बटी कणगाची. भारी रूच जाता. कणगाची बगी हांव तुमकां कोणाकय सांगता म्हूण ना. कणंग हेल्थाक भारी चांग. पण आतां म्हाका व्हड एक कणंग पावता म्हाका. सान कणंग काडून दवरला हांवें. व्हड कणंग ताजे एक मदे भाग करून एक 7-8 कुडको करून घेतलो आनी आतां हांवें स्टीम करता. उदक घालून शिजोवचें न्हय, स्टीम करता. स्टिमरांत की पेडावणांत की खंयच्यांतूय दवरत. इवन कुकरान जाल्यार ताजी एक चाळणी जेवो दवरून तांत वयर स्टीम करून काडयत. एक 7-8 निमिश भितर शिजता हें. आमी कशें शिजचें म्हूण चॅक करयत पळय. एक पेस्कात की एक स्पून की करचें आनी अशें करून भितर घालतना पळय तें सॉफ्ट जालें. शेण घालतना तें शेण आयलें म्हूण जाल्यार तें शिजलें म्हूण लायक. हांगा आमगेलें कणंग शिजून हद जाला. आतां हांव गॅस ऑफ करून हें तो निवत दवरता. मस्त निवका म्हूण ना, जस्ट आमकां ताका पोड जेतना पळय ताजें साल काडून घेता. पुराय कणगा कुडक्याचें साल काडून घेतली. आतां हें स्मॅश कोरता. जाय जाल्यार हें आतां आमी व्हड आयदनां भितर हेची उणशे आसतना स्मॅश करूं येता. बट आतां ना पडू जायना भितर हून आसता. तशें हांव एक आलोचन केली कसं म्हळ्यार शेव्याच्या जेवो चाकुल्याच्या भितर हे घालून पिळ्ळाय ते उना घालून पिळ्ळ येत नवें म्हूण सांगून म्हाका हे रेसिपी शिकयलेली जेन्ना आतां स्मॅश करी म्हणलें. बट म्हाका कशी एक आयडिया येयली. पण आतां म्हाका चाकुल्याच्यो वयर मेळ्ळो. आतां चाकुल्याच्या भितर हें पीस घाल्लें. जाय जाल्यार तुमी हातान स्मॅश करून घेवत, कांय तोंदर ना. चाकुल्याच्या भितर भरली आहे. म्हगेलें ಒಟ್ಟೂಚಿ एक 5-6 निमिश भितर हें काम जालें. पण आतां हांव भितर भरलां आनी अशें करून पिळून घेता. तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार उनच आमकां पिळूं जाता आनी सॉफ्ट न्हय हें पिळूं ಒಟ್ಟು 2 निमिश पुरो हें जालें पळय. पिळून जालें. तें पिळतना तातूंत पूर नार नेस वय म्हूण जाल्यार ते चाकुल्याचे पळय हांव तें अच्चू घाला पळय भितर तगड तांत भितर राबता. व्हड सन्न सन्न आसल्यार तो पडटा. तें आमकां काडयेत वेंचून जाय जाल्यार. पण आतां तुमी गेल्यार ते सगळे कणगा पिसस केलेले शिजयलेले पुराय पिळून जालें. आतां हांव हातान तें ओट्ट करून घेता. इतलें जातना तें निवलें. आतां ओट्ट करून पीठ करून घेवचें सुलभ. सन्न सन्न नार आशिल्ले पुरो काडून उड्डयले. थोडे व्हड नार पुरो ते चाकुल्याचे तगडा वयर राबला तेवूय काडून उड्डयले. आतां आमी हाजें भितर वयलें पीठ गोड पीठ करुया. गोड पीठ म्हणटा पळय हाका हांव 2 चमचे तूप घालें. हांगा एक मिस्टेक जालें कसं म्हळ्यार हें इतलें करतना म्हगेलो विडियो ऑफ आशिल्लो म्हाका कळ्ळें न्ही. बट हांव सांगता तुमकां हांव कसं केल्लें म्हणून. 1 कप कणगा पिठाक अर्द कप गोड. हांव केल्लेलें तें पीठ 2 कप आशिल्लें. सो हांव बरी 1 कप गोड गिजविलेलें म्हळ्यार ग्रेटेड जागरी गोड गिजविलेलें रेडी केल्लें. 2 चमचे तूप घाल्लें. तूप घाल्लें कुडलें तांत भितर गोड घालें आनी तें मेल्ट केलें. उदक घाल न्ही, बिलकुल उदक घालूं ना. तें ಒಟ್ಟು 2 निमिश भितर मेल्ट जाता. तें मेल्ट जातना म्हाका उडक आसलें हांव कॅमरा ऑन कर न्ही म्हूण तें मेल्ट जातना तुमी पळयलेलें आतां. जस्ट मेल्ट जाल्यार पुरो पांक आनी येवका म्हूण ना. आतां आमी कणगा पिठान करून रेडी करून दवरलेलें आसा पळयाची तें हे पांका भितर घालचें आनी लायक करून मिक्स करचें पळय. लायक करून मिक्स करून घेता हांव हांगा. होगूर मिक्स करून घेवका. हांव सांगिल्लें उडक आसूं गोड्डाक पांक आनी हाडूं ना. जस्ट तें आमी घाल्लेलें तुप्पा भितर गोड मेल्ट जाल्यार उदक बिलकुल घालूं ना. उदक घाल्यार हें पीठ पातळ जावन आमकां समज भितर वयलें पीठ करेक्ट मेजरमेंटार येना.
सो 1 कप कणगा पिठाक अर्द कप गोड घाला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी चड घाली येता. आमगेली कुश्ती कशी जावं तशी. जाय जाल्यार उणें घाली येता. पण आतां वटुची 5 की 6 निमिश भितर हें पीठ जाता. त्या म्हळ्यार आमी खंयी उद्दा यूज करनी. पण हांव गेळा पिठी घाल्ली. कणंक शिजयतना उद्दा यूज करनी. गोड्डा पांक करतना उद्दा यूज करनी. ते देखून उदका पयशना देखून ಒಟ್ಟುಚಿ 5 की 6 निमिष भितर आमगेलें हें कणगा पीठ रेडी जावन येता. ताका एळा पिठी घाल पळय कशी जाला पळय पीठ लायक आमगेलें आमी चणा दाळी उब्बट करता पळयाची तशी जाती हें पीठ 5-6 मिनट भितर सुकें जावन येता. आतां आमी तावळी काडून दवरला. हें चपातीची भायली पीठ म्हळ्यार उब्बट हें भायली पीठ आसा पळया तें 1-2 घंटे फुडें काडून दवरता. तेन्ना तें लायक सॉफ्ट जावन येता. आतां उब्बट करया आमी. आतां एक चूर तुप्पा पयश लायता आनी ते भितर वयलें गोड पिठाचें सन्न सन्न गुळी करून दवरता. आतां भायली पीठ एक काडून ते ताचे चिक्की व्हड पीठ काडटा आनी तातूंत भितर पळय स्टफ करता भायर येना तशी आनी लाट्टून घेता. कितले जाय तितले पातळ कितले जाय तितले व्हड लाट्टू येता. कसलेय प्रॉब्लेम ना. पण हांगा हांव कितले व्हड लाट्टीत पळया कितले फास्ट लाट्टीत पळय. कसलेय प्रॉब्लेम ना. आमगे भायली पीठ लायक जाला भितर वयली पीठ तशीची भारी लायक जाला. तशें देखून लाट्टूचे कसले भायर येवचे अंटूचे कसले ना क्लीन जाता काम. अशें हांव तव तापत दवरला. हांव एक 2-3 करून दाखयता हांगा तुमकां. पळय कितले व्हड हांगा लाट्टू जाता पळय म्हाका. हांगा तव तापलो म्हगेलो. सुरवेक पण व्हड करता तापताय तापले कुडले ते लो मिडियमार करता आनी उबट हाचेर घाल्ले पळय हांव हांगा आतां हाका एक चूर तूप घालका. हें तूप घाल न्हू भाजू हे तूप पटी लायक जाता. हो पास खातान तूप घालका म्हूण ना एक चूर तुप्पा पयश घाली. हें इतलें करतनाच पळयाची भारी लायक परबळू कणंक तुमकां गोत आसा कणंक सुपर फुड्डा भितर येता. तितले बारे चांग ते आंगाक तांतू कसं पुरो आमगेली बॉडी जावका पळय ते पुरो तांतू भितर आमकां मेळटा खंय. खंयचेय प्रायाच्यान कणंक खाव येता ते सॉफ्ट ना मागीर थोडे गॅस अशी तशी पुरो म्हणटाची. आतां 2 सायडय लायक करून गोल्डन कलर येवताय भाजून घेतल्यार तुमकां ते पळयतना कळटा पळय कितले सॉफ्ट जाल्या पळयाची उब्बटी भारी लायक जाता. चण्या दाळ्या उब्बटे पशी लायक जाता म्हूण येता पळय एकदम फर्स्ट क्लास उब्बट आमगेली रुची कणगा उब्बट रेडी जाली. रुच मात नाही हेल्थाकय भारी चांग ही उब्बटी. हो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जालो म्हूण जाल्यार पुरा जन आमगेलो व्हिडिओ सब्सक्रायब करा लायक शेअर कमेंट कराची. सगळ्यांक धन्यवाद.